नमस्कार. हॅलो दोतोर, हे कारोईन आज आमच्या बरोबर आसात मेधा नायक, सुप्रिटेंडंट ऑफ डायटिक्स गोवा मेडिकल कॉलेज. आणि आयचो जो विषय आसा तो आहारा विशय आसा. तुमचे आहारा विशीं जे प्रश्न आसात, कोणाक डायबिटीस आसा, कोणाक रिनल फेलियर आसा, कोणाक गावट आसा, कोणाचें वजन वाडटा, कोणाचें वजन वाडोवपाक जाय, ह्या सारखे रिलेटेड जे प्रश्न आसा ते तुमच्या तुमकां मन मोकळेपणान विचारूं येता. आमचो नंबर जावन आसा 24904444 आणि 24904445. फोन करताना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज कमी करात आणि फोन मोकळेपणान करात. तुमचो कार्यावळीन वांटेकरी जावप किंवा आस्पाव जावप आमच्या खातीर खूब मोलाचें आसा. मॅडम नमस्कार. नमस्कार. सगळ्यात पयलीं म्हजे स्वताच्या आवडीचो एक प्रश्न आसा जो हांव प्रत्येक फावटी डॉक्टरांक विचारता. तो म्हणजे तुमचे जे म्हणजे ऑल दीस न्यूअर वेज ऑफ थिंकींग. म्हणजे हांव न्यूअर अशें म्हणना, पण तातूंत गोंयकार म्हणजे तळिल्लें खावप ना किंवा नुस्तें खावप ना, सोलकडी पिवप ना. आनी ते सगळें गोंयकारांचो जे गोंयकारपण आसा ते खातीर शांत अशें म्हाका दिसता. म्हणून म्हजो तुमकां पयलो प्रश्न आसा, गोंयकारांचें गोंयकारपण तिगोवन आमचो ट्रेडिशनल आहार म्हणजे आज पर्यंतचो जो शीत कडी रायस, कारण अशें स्पेसिफिकली कित्याक म्हणटा, आय नो एन नंबर ऑफ पीपल जे गोंया भायर वचनात किंवा ते गोंया भायर गेल्ले परत आयल्यात कित्याक तर तांकां शीत कडी चुकता किंवा तांकां तें भायलें जेवण माल पडटा किंवा पचना किंवा तांकां तें आवडना ह्या सारकें. सो म्हणून हांव म्हणजे सगळ्यांचो आमचो जिवाभावाचो प्रश्न म्हणजे एक पोटा पाण्याचोच न्हय तर जिवाभावाचो प्रश्न म्हणजे गोंयकारांचें गोंयकारपण तिगोवपी आमचो जो खाशेलो आहार आसा तो कसो आमी तिगोवंक शकता आनी स्टील हाव वी कॅन मेंटेन गूड हेल्थ. आता तुम्ही हो जो प्रश्न विचारलो तो खूप लोकांक हो कशें आमी जेवण जेवचें, बॅलन्स डायट. एक्चुली तुमकां बॅलन्स डायट नॉर्मल गोंयकारान कितें घेवचें अशें विचारपाचें आसा. आतां गोंयकाराक जर आमी शीत कडी आनी हुमण तांच्या आहारान दिवना जाल्यार हें बरोबर जावचें ना. तर शीत कडी, हुमण, तळिल्लो नुस्त्याचो कुडको हे जरूर खावचें. तर हें जरूर खावचें, पूण ताजेच बरोबर भाजी आनी सालाद हें कंपल्सरी आहारान इन्क्लूड करपा जाय. मागीरूच ताका आमी एक समतोल आहार किंवा बॅलन्स डायट म्हणू शकता. तर हांवें खुबशे पेशंटाक अशें कावन्सिलींग केल्ल्या टायमार पळयल्लें आसा की हुमण, तळिल्लें कुडको नुस्त्याचो आनी शीत हें मात आसता पूण भाजी आसना. तर भाजी हातूंतल्यान आमकां फायबर मेळटा. तर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू इन्क्लूड वेजिटेबल अँड सॅलड इन द डायट. आमची पचन क्रिया सुद्दां व्यवस्थीत जाता फायबरान. तर हें सगळें इन्क्लूड करचें. प्लस खंयचेय एक फ्रूट, कित्याक हें आमी नॉर्मल मनशाचे आहाराचे विशय आमी उलयता. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत तशें भाजयोय खुबश्यो जातात, ताचो आमी आस्पाव करूं अशें म्हणटा. मॅडम एक इंटरप्ट करता, एक प्रश्न आयला तो पयलीं गोंय. हॅलो डॉक्टर नमस्कार. नमस्कार. माझो प्रश्न असा की जेवताना उदक पिवप की जेवणा पहिले की जेवणा नंतर उदक पिवप याच्यावर मातशे डाऊट असतात, ते मातशे क्लिअर करात. आणि थोडे लोक चपातीच खातात त्यांचे पोट भरतात, किंवा थोडे शीत खातात किंवा पोट भरतात, किंवा सलाड आणि रातचे दही किंवा फ्रूट सलाड खावपाचे का ना याच्यावर मातशे सांगात. प्रश्न बरोच व्यापक आसा. हय. तर पयलीं हांव हें म्हणटलें की रातचे दही किंवा फ्रूट खावचे की ना हें एक्चुली तशें कांय तथ्य ना तातूंत. कित्याक कोण म्हणटा की रातचे दही खाल्ल्यार थंडी भरता बी, हें सगळें मिसकन्सेप्शन. तर तुमच्या आहारान, रेग्युलर आहारान जर दही तुमी इन्क्लूड करता आनी खाता जाल्यार जरूर खावचें. आनी दिसाक खंयचेय एक फ्रूट खावचें. आतां तें फ्रूट रातचेच खावं जाय का दनपारां खावं जाय अशें कांय ना. तुमकां भूक लागल्यार बाकीचे कांय तरी बटाट वडो, समोसा अशें खावचे परस त्या टायमार तुमी ते फ्रूट खाल्ल्यार सुद्दां जाता. म्हणजे तुमचें जें जेवण आसा, नॉर्मल प्रथा कशी आसा की जेवतकी स्पेशली आफ्टर लंच किंवा रातच्या जेवणा उपरांत फ्रूट खावचें अशें कांय ना. तें फ्रूट तेन्ना खावन चड पोट भरता. इन्स्टेड ऑफ दॅट तें फ्रूट तुमी डायवर्ट करून मदल्या टायमार खावचें, किंवा सांजचे तुमकां 7 भूक लागल्यार दिसाक एक फ्रूट ते केन्नाय खाल्ल्यार जाता. आतां आनी एक तांच्यांनी एक प्रश्न विचारलो की उदक पयलीं पिवचें का मागीर पिवचें का मदीं पिवचें. मनशाक तान लागल्यार उदक पिवचें अशें कांय तातूंत तथ्य ना की पयलींच पिवं जाय किंवा मागीर पिल्यार आमी चड जेवता किंवा पयलीं पिल्यार आमी कमी जेवता ना. जो आहार आसा तातूंतली क्वॉन्टिटी जी आसा, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मेंटेन द क्वॉन्टिटी फॉर नॉर्मल हेल्थ अँड टू हॅव अ बॅलन्स डायट. बरोबर. म्हणजे मॅडम म्हाका एक याद जाता की आमी एकदां नेफ्रोलॉजिस्ट आयिल्लो आमचे कडेन. ताणें सांगिल्लें की आपल्याक युरीन पास जाता ते सामकें म्हणजे निवळ उदका भशेन जाता,
ते मेंटेन करून तुम्ही उदक पिवचे. कारण असेच प्रश्न कोणी तरी विचारलो की सकाळी 2 लिटर उदक पिवपा जाय, 1.5 लिटर पिवपा जाय. देर आर लॉट ऑफ, म्हणजे आय एम नॉट सेइंग मिसकन्सेप्ट, प्रत्येकाचो अभ्यास वेगळो, प्रत्येकाचे ओन ऑब्झर्वेशन्स वेगळे. बट इवन इफ यू गो बाय दिस प्रोटोकॉल आय थिंक इट इज वेल टू डू. म्हणजे यू शुड टेक केअर. मॅडम एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो हां डॉक्टर मेहनत क्रिशस फ्रॉम चिंबेर. म्हाका जाणा जावंक जालें की चडशे आतां लोक चायनीज फुडाक वयता न्हू, ते आजिनोमोटो वापरता, ते बरे किंवा कितें तेजे सायड इफेक्ट जाता? व्हेरी गुड क्वेश्चन. इनफॅक्ट मॅडम हो प्रश्न खूप महत्वाचो आसा. कारण आयचे जर आमचे यंगर जनरेशन आसा ते जर ह्या चायनीज फुडा कडेन एट्रॅक्ट जाल्यार ते नॉट बिकॉज ऑफ द लव फॉर द चायनीज पीपल बट आउट ऑफ दीस टेस्ट ऑर एपेटिक, म्हणजे तांकां जे वाटता की आवडटात की हेतलो जे टेस्ट आसा. सो नॅचरली हे जे आजिनोमोटो चायनीज कुकिंगान इन्क्लूड करता, इट इज बेसिकली टू एनहॅन्स द टेस्ट ऑफ द आयटम ऑर रेसिपी. आणि चायनीज डिशीज जर तुम्ही पळयले जाल्यार तेलाचो प्रमाण तातूंत खूप आसता आणि ते एक्चुअली तेलानूच शिजयल्ले आसता चड करून. स्टर फ्राय जेका आमी म्हणटा. तर जांकां दुयेंसां आसा हार्टाची जावं कोलेस्ट्रॉलाचें प्रमाण आसा, इवन डायबिटीस आसा, तेंच्यांनी हे चायनीज पदार्थ चड खावं न्हय. आणि आजिनोमोटोन फायनली सोडियम कंटेंट आसताच. तर ज्या पेशंटाक बीपी आसा तेंच्यांनी हे चायनीज प्रोडक्ट्स खावं न्हय. आणि फायनली इन द रॉंग रन कित्याक आजिनोमोटोन सोडियम ग्लुटामेट म्हणून आसता विच इज हार्मफूल. सो एनीथींग इन एक्सेस इज नॉट गुड. रिस्ट्रिक्ट करून ह्यो वस्तू जर केल्यो केन्नाय फॉर अ चेंज बरोबर. म्हणजे इट शुड नॉट बी हॅबिट लायक. म्हणजे कशें आसा, म्हणजे खूब फावटी अशें म्हणटात की चायनीज आयटम म्हणजे यूज अँड थ्रो, ते परत रिपेर. तशें आमी म्हाका दिसता ते रेग्युलरली करत जाल्यार तो मनीस थोडे दीस आमी खावन तो यूज अँड थ्रो जातलो. सो बेस्ट म्हणजे प्रिफरेबली अवॉयड इट. बट केन्नाय बाबा एज अ फॉर अ चेंज म्हणून ते कन्ज्यूम करपाक हरकत ना. मॅडम आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो दोतोर. हां मारिया बाय प्रश्न विचार. दोतोर आतां आमी गोंयकारां शीतकोडी भाजी तांतें नुस्तें खातात, पूण सगळें कॅमिकल घाललेलें आतां. ताजें दोयऱ्याचें आदीं खातालीं, आतां जेलाचें आनी मांस आनी तांतें बी सगळें आतां दुसरें तांकां मनजाती आवड दिताय. आनी दुसऱ्यां सगळें नुस्त्याचें पावडर मारताय, फ्रुटाचें. तरी हो खातायत ही खाणां आमी, आमची हाडां माल जाता, हो बरें पडटा. मारिया बाय, तुज्या प्रश्नानूच तुजें उत्तरय तुवें स्वताच दिलां. तरी पण मॅडम आसा, जशें तुमी दोतोर सुरवातीक म्हटलें की आमी गोंयकारांनी आमच्या गोंयान जे जाता त्यो फळभाज्यो जर आमी आमच्या डायटान इन्क्लूड केल्यो जाल्यार खूपच बरें. आतां खुबशे लोकांनी पोरसूं रोयिल्लें आसा, मुळो जाता तातूंत, तांबडी भाजी, धवी भाजी आनी काही वाली जाता, वांयगी जाता. जर आमी भेणे जाता, जर आमी आमचे गोंयचे लोकल ग्रोन व्हेजिटेबल्स यूज केले जाल्यार म्हाका दिसना तातूंत केमिकल आसतले मिनिमम क्वांटिटी इफ एट ऑल. बरोबर. आणि बाकीचे जे भायले भाज्यो आणि फळां येता ती बरे भशेन धुवन जर घेतली जाल्यार म्हाका दिसना, कित्याक सगळींच जाणां आमी तें खाता आनी तातूंत इतलो हे पेस्टिसायड्सचो प्रमाण आसूं शकता की आरोग्याक हार्म जावं शकता अशें म्हाका तरी दिसना. हय, पण ओवरऑल परसे कशें आसा की हे केमिकल, तुमचो जो प्रश्न आसा की हे केमिकल लॉंग टर्म युजान कॅन बी हार्मफूल टू द बॉडी. पण आमचे कडेन व्हडलोसो पर्याय ना. जर मनशाक एप्पल खावपाची संवय आसा जाल्यार आमी एप्पल हांगा ग्रो करूं शकना. आंब्याच्या सिजन आंबो खावं शकता, पणस खावं शकता, गरे खावं शकता. सो जे आमचे कडेन लोकल ग्रोन फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल आसा ताचो कन्जम्पशन, ताचो वापर आमी चडांत चड करपाचो. तातूंत आमच्या शेतकामत्याकूय एक प्रोत्साहन मेळटलें, तांचें प्रोडक्शन वाडटलें, तांच्या प्रोडक्शनाक मार्केट मेळटलें आनी त्याच बरोबर आमकां बरी भलायकी दवरपी अशे अन्न पदार्थ मेळटले. म्हणून म्हाका एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो डॉक्टर. हां पोंडा समजयता. उलयात. डॉक्टर, अशें वजन चड जावन आनी पोट बी मोटें जाता तेंकां आहार कसो, कितें आनी डायट, पोट बी वाडटा चड. हां, एक मिनिट. प्रश्न फोन दवर नाकात. 2 गजाली इम्पॉर्टंट. म्हणजे ह्या मनशाचें काम कितें, ह्या मनशाचें वजन कितलें आसा आनी ह्या मनशाची उंचाय जर तुमी सांगूंक शकले मातशें बरें पडटलें. एज तरी सांगात. हॅलो. हां. एज 40. हां, एज 40. आनी वजन 90 किलो. 90 किलो. हायट 5 feet 7 inches. आणि काम कितें करता? हाऊसवाईफ.
हाऊसवाईफ बेसिकली आय थिंक दिस हॅज क्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द पॅरामिटर्स म्हणतात तसे. तर हांव हें सांगू इच्छिता की पयलीं म्हणजे हाऊसवाईफ म्हटल्यार घरान एक्टिविटी जे आमी करता त्याच्या व्यतिरिक्त एक्सरसाइज हे इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. म्हणजे फक्त डायट करप किंवा समतोल आहार घेवप हांगाच रिस्ट्रिक्शन येवं नये. तर एक्सरसाइज हें करूकूच जाय. ती जर गृहिणी आसा हाऊसवाईफ जाल्यार तिणें सांजचे एक पासय अर्दवर व्यवस्थीत वॉकिंग शूज घालून खंय तिच्या अवती भोवती घरा भोवती किंवा टेरेसार वचून तिने जर अर्दवर वॉकिंग केलें जाल्यार तिका तें हेल्प जावं शकता. आनी मेन म्हटल्यार आहाराचे कडेन वळुया आमी जाल्यार आमचे जे गोवन मेन स्टेपल आसा रायस ताजी क्वॉन्टिटी कमी करची. खंयच्याय डायटान मागीर ते बॅलन्स्ड असो किंवा वेगवेगळे दुयेंसांक असो क्वॉन्टिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर शिताची क्वॉन्टिटी हुमणाची क्वॉन्टिटी कित्याक तितून कोकोनट येता. थोडे लोक नाल्लाचो रस घालून हुमण करता आनी भाजयेन तेल. आतां हुमण हें नाल्ला शिवाय कांय जायना. तर भाजयेन आमी जी सोय वापरता ती आमी अवॉयड करूं शकता. तेलाचो प्रमाण भाजयेक फोण्ण घालतना नुस्तें तळतना हांगा जर आमी कॅर घेतले तेलाचे जाल्यार मागीर खंय तरी हें वेट कंट्रोलान येवं शकता. बट एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट because as per her age and height the weight is a little on the. खरंच सुबेस आसा. तुमकां एक्सरसाइज खरो मनापासून करचो पडटलो, रिलिजियसली करचो पडटलो आणि वॉकिंग जे आसा ते ब्रिस्क वॉक म्हणजे सडसडीत चलप म्हणजे बेशे स्लो वॉकिंग न्हय. आय थिंक दीस पॅरामिटर्स शील हॅव टू फॉलो. मॅडम आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो. हां हॅलो दोतोर हांव नरेश उलयतां म्हापशाच्यान. टीव्हीचा आवाज कमी कर. घराकडल्या टीव्हीचा आवाज कमी कर. हॅलो विचार. दोतोर म्हाका प्रश्न विचार. आनी म्हाका म्हाका दोतोरान नुस्तें भाजी बिजी कांयच खावनाका म्हटलां. हेतून कितले तथ्य आहा? कितें जाता म्हटलें तुवें? मूत काडपाचे प्रॉब्लम. स्टोन मूत काढायचे आसा. दोतोरान कितें सांगलां? भाजी बिजी कांयच खावनाका म्हणून. भाजी नुस्तें मुळो कॅबेज नाही तुका सिलेक्टेड आयटम सांगला की कसलीच भाजी खावनाका सांगल्या? पाले भाजी म्हाका खावनाका म्हटलां. म्हाका मातशें कितें हय ताजें समजलां त्या विशयी हांव उलोवंक सोदतां की ताका मूतखड्याचो प्रॉब्लेम आसा. आतां हें जें युरिनरी स्टोन मूतखडो आसा ताजें मेन बेसीस कॅल्शियम हें आसता. स्टोन कॅन बी कॅल्शियम ऑक्झलेट किंवा कॅल्शियम फॉस्फेट. पूण दोनी स्टोनान कॅल्शियमाचो प्रमाण आसता. तर दूद आनी दुदाचे पदार्थ हें ताणें खावचें न्ही. आनी ताणें जी भाजी म्हटली मुळो बिळो हातून कॅल्शियम नॅचरल कॅल्शियम प्रेझंट आसता म्हणून ते दोतोरान ताका घेवं नाका म्हटलां. तशेंच हें कॉमन नॉलेज आसा की नुस्त्यांनी सुद्दां कॅल्शियमाचो प्रमाण जास्त आसता. आमी एक एकदां थोडे बारीक नुस्तें वेल्ल्यो बिल्ल्यो चुरचुरीत तळून विथ द बोन्स आमी खाता. तर हें कॅल्शियम त्या नुस्त्याच्या बोन्सान आसता. जाका ताची गरज आसा ताणें हें खावचें. पूण ह्या ग्रस्तान जाणें फोन केला ताका हें कॅल्शियम स्टोन्सचो प्रॉब्लेम आसा तर ताणें तें अवॉयड करचें. आनी म्हणून ताका दोतोरान नुस्तें आनी भाजी म्हणजे सगळ्यो भाजयो न्ही चड करून पाले भाजयो अवॉयड करच्यो. कॅबेज आनी कॉलीफ्लावर ह्यो भाजयो ताणें अवॉयड करूं जाय. मॅडम होच प्रश्न मातसो वेगळ्या तरेन विचारता. ताणें कितें खावचें? तर ताणें ह्यो पाले भाजी सोडून बाकीच्यो भाजयो खाल्ल्यार जाता. ताणें भरपूर उदक पिवचें कित्याक एकदां स्टोन जाल्यार परत जावपाची शक्यता आसता. आनी दूद आनी दुदाचे पदार्थ हें खावचें न्ही. पूण आतां होय आमी कोणूय विचारूं शकता की हांव च्यान म्हाका संवय आसा दूद घालून पिवपाक तर तितलो प्रमाण इज अलाउड परमिसेबल. पूण दूद जें आमी नॅचरल नॉर्मल कपभर दूद पिता किंवा धंय खाता हें ताणें घेवचें न्ही. मॅडम आमकां प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो. हां हॅलो. हां विचारात. हांव गोविंद मडगांवच्यान उलयतां. विचारात. हां विचारात. म्हाका चिकोन ऑपरेशन जालां. मूतखड्याचें ऑपरेशन जालां न्ही म्हाका. हय तें मातशी दोतोर म्हणटा खावं नाका शीत चड जेवं नाका म्हणटा. हय